तुम्ही प्रचार इलेक्शन सगळ्यांक म्हळ्यार पयलीं तुमकां आनी सगळ्या लोकांक जे पळयत तांकां गुढीपाडव्याच्यो हार्दिक शुभेच्छा. हे नवे वर्स सगळ्यांक बरें सुखाचे समृद्धीचे वचूं, बरें आरोग्य बरें आयुश्य सगळ्यांक मेळूं. आनी दुसरो प्रश्न जो तुवें म्हाका म्हटला, हांव रितेश बाबाक कॉंग्रॅच्युलेट करता, कारण बीजेपीन ताची टिकेट डिक्लेअर केल्या आनी दोगांयनी बऱ्या तरेन जोमान बरी ताकद लावन फोंड्या खातीर कितें बरें करपा खातीर फुडें सर. नाव इट इज एन ओपन फील्ड, क्लियर गोमता एक्झॅक्टली कोण कोण खंय आसतलो ना अजूनय क्लियर गॉम ना. 23 तारीख पर्यंत आनी खूब लोक घालताले मतां पडपाक. बट दीज आर द मेजर ना इंडिपेंडंट न्ही, आप आदमी घालता खंय मरे. हय आपाचो ऑलमोस्ट जालेला. मिकी म्हणटा खंय घालता म्हणून मरे. मिकी म्हणटा तो घालता म्हणून. घालता. सो घालपी खूब आहा. सो 23rd मेन इट विल बी क्लियर. फायट म्हणटा पळय ती बीजेपी. यू हॅव टू टेक एवरी ओपोनंट इन अ व्हेरी सिरियस वे, बिकॉज आय नो वन थिंग, जे कोण सायडीन घालपाक चल्ल्या पळय, हे कोणाची मतां फोडपाक घालपाक जाल्यार तुकाय खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. सो एवरी ओपोनंट वी हॅव टू गो ऑन व्हेरी स्ट्रॉंग. नो बट नाव सिन्स यू हॅव स्टार्टेड युअर कॅम्पेन, लोकां फुडें वयता आसतना लोक जेन्ना बाय इलेक्शन येयला, वॉट आर वोटर्स टेलिंग? See, we are meeting people. We have not started our campaign as such on that scale. Every booth, I am meeting all the main people. We are talking to them. We are discussing to them. Everyone is very much upset. सगळे लोक खुबशे बेजार जाल्या. बेजार कित्याक जाल्या? लोकांक उदका खातीर लोक लिटरली त्रासान पडल्या. आज गुढी पाडवो म्हणून खुबशा लोकांच्या घरांत अजूनय उदक ना. आणि हे फॅक्च्युअल गजाल आहे. तुम्ही जाणा, आमी जाणा, फोंड्या आज उदका खातीर लोक लिटरली रातचे 2 उठून बी उदक भरचें पडटा. काल आमी शांतीनगरान गेले तो म्हणपाक लागलो आपूण गिजर लावना सर सेकंड फ्लोराचेर, कारण इतलेंच कितें की आपल्याक उदक भरपाक सुद्दां आपल्याक टायम लागचो पडलो म्हणून. सो आज गॅसाची परिस्थिती तूं जाणा, लायनीर लोक कशे रावल्यात. आज हॉस्पिटलाची परिस्थिती जाणा तूं कितें आहा. आनी आय डोंट नो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वॉट पीपल हॅव टेलिंग अस. आमी घराघरांनी वचून ह्यो गजाली उलयता आनी लोकांक खबर आसा हे फुडें कितें जावपाक. सो आमी परत एकदा विचारता की जेन्ना आतां राजेश वेरेकारूय तुमच्या वांगडा आसात, तुमची दोगांची एक ताकद जाल्ली आसा, सो कितें मार्जीन कितें पळयता तुमी? पळय, एक याद धर, इन लायफ यू नेवर बी ओवर कॉन्फिडंट. हांव तर कॉन्फिडंट सुद्दां रावना. यू आर फायटींग वन ऑफ द स्ट्रॉंगस्ट पार्टी आय वूड से इन द वर्ल्ड. आनी बीजेपीची एक गजाल आहा, वेन दे फायट एट अ डिफरंट लेवल. सो एकूच सेकंड. सो भाटेकार तुजो फ्रेंड रे, भिनाका तूं. सो आमकां खंयच्याय परिस्थितीन केन्नाच अंडर एस्टिमेट जावपाक जायना. मार्जीन चिंतप ना. पयलीं 5 एप्रील पर्यंत घराघरांत पावया, लोकांक मेळुया, लोकां कडेन उलोवया, तांची समस्या आमी जाणून पयलींच घेतिल्ली आहा. आमच्या तरेन कितें जाता तें पळोवया आनी लेट अस नॉट बी ओवर कॉन्फिडंट. हांव म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक तेंच सांगता, टिकेट मेळ्ळी, राजेश बाबाचो आशिर्वाद आमकां आसा, काँग्रेस कार्यकर्त्याचो आशिर्वाद आमकां आसा, सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा. बट ताजो मिनींग कॉम्प्लेसंट जावप ना, ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. वी हॅव टू सी दॅट वी हॅव टू फायट टील 9th of April सांजे 5 पर्यंत. आनी मागीर सांजची 6 जाली की मागीर कावंटींग हॉलाच्या भायर, कारण इलेक्शनाचें कावंटींग करपाक तांच्यांनी 28-30 दीस काडल्या. आतां ती मशिनां भितर उरपाक जाय, ते उंदरां बी वचपाक जायना, लास्ट टायम मशिनां ओपन जावपाक जायना, अश्यो खूब गजाली आहा. सो यू कॅनॉट टेक देम लायटली. वी हॅव टू वर्क व्हेरी सिन्सियरली. Ketan, anik important issue that everybody still keeps on would ask you to campaigning whether if you see the last decisions of the Congress, 8 जाण येयले, 8 जाण गेले अशें, बिकॉज यू आर तुमचे पयले नाते एनसीपी कडेन आशिल्ले. दिस क्वेश्चन स्टील कम्स लायक केतन येयलो जिखलो जाल्यार पत्तो मागीर उडकी मारतलो कितें. वॉट इज युअर क्लॅरिटी ऑन दॅट? एक्शन स्पीक्स लार्जर दॅन वर्ड्स. कितें म्हणटा कळ्ळें तुका, बीजेपी जिखूंक शकना म्हणून ते काँग्रेसीच्यान व्हरता. आय नो वॉट आय हॅव कमिटेड, वॉट आय हॅव स्पोकन टू युरी, वॉट इज इट. Let me win by God's grace, by your support, by your blessings, by everyone's blessings, and let me show my actions in 2027. But what will be the answer to the voters? Wait, my voters know me. My voters in Ponda know what Ketan Bhatikar is. म्हणून हांव इंडिपेंडंट गेलो तेन्नाय म्हाका 6,000-5,500 मतां घाल्या. पीपल नो वॉट केतन इज. आनी हांव जें कितें उलयता पळय, हांव तें तोंडार उलयता. हांवें म्हजें इन्क्लिनेशन काँग्रेसीचे 3 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें. पीपल लाफ्ड ऑन मी, तुका टिकेट मेळची ना म्हणून. ती दिली. सो लेट अस वर्क टुवर्ड्स इट. आणि दुसरें म्हणटा पळय एके सायडीच्यान तुमी आतां कॅम्पेनींग, दुसऱ्या सायडीच्यान जे तुमी म्हणटा की तुमचे आयडल आसा ते त्या सायडीच्यान कॅम्पेन करतले. पळय, म्हाका एक गजाल समजून घे. आयडल आसलो म्हणून ताणें आपली सगळ्योच गजाली ऐकून घेवच्यो आनी ताणें ऐकून घेवना म्हणून आमी गाळी घालचे, हे आमच्या आवय बापायन शिकोवना. म्हाका कापास्तां अजुनूय आसा म्हणपाक, आशिल्ले आसा आनी उरतले. तश्यो रवी सरा कडल्यान, पात्रांवा कडल्यान भरपूर बऱ्यो लिगसीच्यो गजाली शिकल्या आमी पात्रांवाक तेन्नाय सर म्हणटाले, आयजूय म्हणटा आनी आमी जिते उरो पर्यंत म्हणटले. खुबश्यो गजाली तांच्या कडल्यान शिकल्या. कशा लोकांक हांसोवपाचे, कशा लोकांच्या खांद्यार हात घालून फुडें वचपाचे, कशा लोकां कडेन बऱ्या तरेन वागपाचे, कशा लोकांक वायट शब्द दिवपाचे ना, कशा लोकांचे फोन उखलपाचे, कशा लोकांचो कॉल मिस जाला जाल्यार ताका फोन रिटर्न करपाचे. म्हाका दिसता खरें हे थोड्या लोकांनी शिकपाक जाय.
So we will take the best qualities of Ravi sir also. We will see the best qualities of every individual, try to get it inside and go ahead for the victory. What is your current statement? What do you have to say about the scenario in गोंयान जाता पळय ते फाटल्याच आनी असेंब्लीन जे See, ऑपोजिशन गोंयान पळय हांवें पयलीं सांगिल्लें आजूय सांगता असेंब्ली कशी कर्टेल केली. गोंयान पळय 39A कितें इश्यूज चालू आहा. गोंयान पळय एक मिनिस्टर कन्वर्ट करता लँड आनी एक मिनिस्टर ते मागीर आपूण दाखयता आपणे फायल बंद केल्या म्हणून. म्हळ्यार इट इज अ मॅस इन द गव्हर्मेंट. एक रस्तो डांबर घालता, 3 दिसान सिवरेजी खातीर फोडटा, परत डांबर घालता, मागीर ताजेर नाल फोडटा, परत डांबर घालता आनी मागीर BSNL खातीर फोडटा. लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन, लॅक ऑफ डेव्हलपमेंट. सरकार तुज्या दारी म्हणटा आनी गॅसार लोकांक रस्त्यार दवरता. ह्यो गजाली इतल्यो जाल्या आनी सीएमाची चूक म्हणना हांव, कारण सीएम इतलो बिजी आहा फोंड्या, सो ताका बाबड्याक गजाल्यो पळोवपाक मेळना. सो आय डोंट ब्लेम सीएम ऑल्सो फॉर दॅट. आम्ही पळयता की विश्वनाथ दळवी एक तिकेटी लागून एक दावेदार आसतलो BJP लागून. आयज खंय तरी तिकेट रितेशा मेळ्ळी. विश्वनाथ दळवी आणि रितेश असे स्ट्रॉंग जाले जाल्यार तुका कितें फील जातलो तो तांचे अंतर्गत मॅटर. कोण स्ट्रॉंग आसा, कोण वीक आसा, कोणाक तिकेट मेळ्ळी, कोणाक तिकेट मेळूना, हो भाजपाचो अंतर्गत मॅटर. ताजेर हांव काय उलोवंक शकना. देवान म्हाका तिकेट दिली. राजेश वेरेकारान एक व्हडल्या भावा सारको म्हाका सपोर्ट केलो. आमचे निश्ठावान कार्यकर्ते आपल्याक एक घरांनी म्हाका व्हरतात, त्या मनशांक मेळयतात आनी आमचें काम चालू आसा. सो आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन एनीथींग ऑन देअर इंटरनल मॅटर्स. लेट अस कॉन्सन्ट्रेट ऑन हाव वी कॅन डू गूड इन पोंडा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.